जुवांवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसवर्सो वड 7 ते 69. हे ऐकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणले, तो सांगता ते कठीण लागता. कोणाच्यान तसले आयकूंक घेवंक जायत. आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हे मानून घेवंक तुमकां जड लागता. आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी? आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारोना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें बाबात दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण बाबात दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्या बगर कोणाकूच म्हजेशीं येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कडसुरून गेलीं आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतल्या आमी? तुजीं उतरां सासमीक जिविताचीं. आमी बावात दवरता आनी तूं देवा संस्कारलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.